Sir, one petition was there regarding Bicholim Devasthan. What was the name of the Devasthan and what is the matter and what happened today? See, this temple is at Sal. This is Bhumika Mahadev temple at Sal. The elections which are scheduled in February could not take place as far as this temple is concerned because there was a lot of commotion there. So a petition was filed here saying that the election should be held. We made a statement before the court saying that we will hold the elections on 20th of this month. There was one issue about the list of Mahajans and the list of voters. So we also produced the list of voters which was already circulated way back in December. That was also produced before the court. So court has disposed of the petition on the basis of the statement made by us that elections to this temple will be held on 20th of this month and the court has closed the case. आयज सगळ्या सांगातल्या ग्रामस्थ आणि रयत पिलगीक हांगाच्यान एक बरी गोष्ट सांगपाचें म्हटल्यार आयज देवीच्या कृपेन ते महादेव भुमिकेच्या कृपेन सगळ्या दाणेकाराच्या कृपेन आनी तिच्या आशिर्वादान जो तिणें आयज म्हाका फुडें काडलेलो आयज तेची जीत जाल्ली आहा ते देवीची जीत जाल्ली आहा त्या सगळ्या महाजनांची जीत जाल्ली आहा जे गेल्या फावटी ते इलेक्शन ही जी एग्जिस्टिंग कमिटी आहा हेंच्यांनी जबरदस्ती जी झगडी केली की आमीच रावतले हे 3-6 वर्सां गेली 6 वर्सां हेंच्यांनी फ्रॉड केला हेंच्यांनी चोरला देवाचे जमनी घाण दवरल्या जमनी लोकांक विकल्या हेचो सबूत हेंकां ऑलरेडी आमी ह्या हायकोर्टान सबमीट केल्लो आहा येता ते 4 तारखेक तेंचे हियरींग आसा हांगा आनी अशें आसतना जेन्ना परत येता गेले कित्येक म्हयने जाले देवस्थानचे इलेक्शन होल्डार दवरलेलें आनी खंय तरी राजकीय दबाव खंय तरी थंयचे जे लोकप्रतिनिधी त्यांच्या दबावा खाली मामदारान अशेंच हे इलेक्शन आमी कितले फावटी निवेदन दिलें आसतना करूंक ना पण शेवटी आमकां आयज हायकोर्टान धांव मारची पडली म्हण आयज माननीय हायकोर्टाचे आमी सगळे ग्रामस्थ आभारी आहा की आयज त्या हायकोर्टान आमचे सायडीन ऑर्डर जाल्या आनी आयज त्या हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे साळान ह्या फावटी सगळ्यांक रायट मेळटलो सगळे जनतेक सांगता साळांतल्या आयज तुमकां तुमच्या देवीन त्या सगळ्या दाणेकारांनी सगळ्यांक प्रत्येक महाजनांक आयज रायट दिल्लो आसा जे इतले वर्सां दादागिरीन जे हेंच्यांनी जे दादागिरी करीत हेंची दादागिरी सोंपलेली आसा प्रत्येक महाजनांक हे वोटींग करपाक रायट आहा अशें आज हायकोर्टान सांगलेलें आसा आनी प्रत्येक महाजन सगळे जे इलेक्शन आहा ताका भाग घेवं शकता आनी हांव सगळ्यांक सांगता हेंचे जे कितें हेंच्यांनी कर्मां केलां हेंकां जे कितें हेंच्यांनी देवीचे लुटलां हें भायर काडटलो जाल्यार सगळ्यांनी आमी एक जावपाक जाय आनी आमचें बरें देवस्थान चलपा खातीर सगळ्यांनी एक जावन सगळ्यांनी हेचेर सहभागी घेवपाक जाय तशेंच आयज हांगाच्यान बिचोलचो जो मामलेदार आहा ताका एक विनंती आनी रिक्वेस्ट करता की आयज तुमी जे आसा मामलेदार हे कोणाच्या आमदाराच्या अंडर येयना तुमी आयज तुमी लोकांची सेवा करपाक आसा आनी आयज अशा रितीन जर तुमी थंय आमी तुमी रिक्वेस्ट केल्ले जर तुमी मान्य करिना प्रत्येक मनशाक जर आयज हायकोर्टान धांवचें पडलें जाल्यार आयज तुमी जे ऑफिसर आहा ते सामान्य लोकांक कितें फायदो आयज हांगाच्यान सीएमाकय उलो मारता की आयज जे कितें बिचोलेन चल्लां जे कितें बिचोलेन जी गव्हर्मेंट ऑफिसीस आसा ही प्रत्येक ऑफिसां हे आमदाराच्या दबावा खाली त्याच्या भावाच्या दबावा खाली चल्लेली आसा लोकांक न्याय मेळना आनी हांव आयज हायकोर्टान धांवूंक शकता पण सामान्य लोक हे हायकोर्टान प्रत्येक फावटी धांवूंक शकना तेन्ना सीएमाकय रिक्वेस्ट करता की जे कितें बिचोलीची ऑफिसरां तांकां हें करचें इन्स्ट्रक्ट करचें की बाबा लोकांक छळूं नाका आनी परत सगळ्या बिचोलकारांक सांगता की आयज साळांतली देवी जिखलेली आसा साळांतले लोक जिखलेले आसा आनी हो जो कोण आतां दादागिरी करून जे कितें आयज साळांत करूंक सोदी तो चिमुलो म्हणा किंवा ताचो भाव म्हणा हेंच्यांनी जे कितें षडयंत्र रचलेले ते आयज हायकोर्टान हेंकां दाखोवन दिल्ले आसा आनी जो सेक्रेटरी आहा 2 दिसां पयलीं तेंच्यांनी प्रेस घेतलेली प्रेसिडेंट आनी सेक्रेटरीन आमकां इलेक्शन शब्द आमी आयकोंक ना ताका सांगता होच तो हायकोर्ट ह्या हायकोर्टान प्रत्येकाक न्याय मेळटा आनी तुवें जे सांगलेलें तुका खबर ना आयज तुका सांगोंक सोदता हो हायकोर्ट आसा तो विशाल प्रभ ताका सांगता हो हायकोर्ट आनी तुमी जे कितें कारस्थाना केली ही ह्याच हायकोर्टान साबीत जातली आनी हांव साबीत करून दाखयतलो आनी तुमी खंय तुमची जागा आसा पळय ते तुमकां हे हायकोर्ट दाखयतलो सेकंड थिंग जो प्रेसिडेंट आहा हो गव्हर्मेंटाच्या अंडर सोसायटी अंडर काम करता आयज सीएमाक रिक्वेस्ट करता हो प्रत्येक हेका सामील आहा ह्या घोटाळ्यान हेका इमिजिएटली पयलीं सस्पेंड करचो आनी जे कोण गव्हर्मेंट सर्वंट हेतून इनवॉल्व तांकां सस्पेंड करचें हांव सीएमाकाय विनंती करता की आयज हे जे बिचोलचे मॅटर आहा आमकां हायकोर्टान येवचें पडलें तुमी सगळ्या ऑफिसरांक मामलेदाराक परत एकदां हांगाच्यान उलो मारता की तुमी लोकांची सेवा करपाक आसा लोकांची सेवा करा आमदाराच्यान 2 वर्सां उरल्या पूण तुमी परमनंट आसात तेन्ना हांव तुमच्या रिक्वेस्ट करता लोकांक बिचोलच्या न्याय दियात अशे त्रास करूं नाकात
विकसित गोंय 2047 विजन डॉक्युमेंट तयार करपाक गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर वचून तुज्यो आयडियाज शेअर कर. एक बळकट राज्य करपाक तुझें योगदान दी.